निवडणुकीच्या पयलीं प्रत्येक जण टिका करता त्या वेळार तो आपल्या भुमिकेन योग्य असता आणि आमी त्याचेर टिका करता ते आमी आमच्या भुमिके भितर योग्य असता. पण निवडणूक फायनली जिखलो आसत जाल्यार तूं राज्य करपाक शकता आनी राज्य जर करपाक जाय आसत जाल्यार कांय लोक डेफिनेटली तुवें घेवचें पडटा. कदाचित अशें आसूं शकता ते आमचे विरोधक आसतात पण तांकां जर आमची आयडियोलॉजी पडली आसत जाल्यार डेफिनेटली तांकां घेवपाक कांय हरकत ना. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तूं म्हजे बरोबर येवं नाका अशें म्हणपाक शकना. एखाद्यान जर इच्छा प्रकट केली जाल्यार डेफिनेटली ताका भितर घेवं जाय आनी आमी जांकां तिकेट दितात ते मनीस सोडून वचूं जायना इतलें केर आमी डेफिनेटली करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हजो आमदार जर फाल्यां म्हजी पार्टी सोडून वता जाल्यार म्हजें फेल्युअर न्ही तें. ज्या वेळाचेर निवडणूक डिक्लेअर जाली आनी एकटो ज्या वेळार वचपाक लागले इट वॉज अ व्हेरी टफ टायम फॉर मी. म्हणजे ह्या सायटीक मायकल लोबो सोडून गेलो. हांव तेच्या घरा कितले तरी सांगपाक गेलो वचूं नाका राव आमी येतले सत्तें. त्या सायटीक आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोडून गेले. तेव्हा मुख्यमंत्री आशिल्ले प्रदेश अध्यक्ष आशिल्ले. त्या सायटीक उत्पल पर्रीकरान राजिनामो दिलो आनी त्या इट वॉज अ टफ टायम. पण हांवें त्या वेळाचेर ठरलें म्हाका ह्या सगळे वतकच सगळ्यान मातशें दुख्ख मातशें दिसतालें तें लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोडून वतलें. इट वॉज व्हेरी कारण हांव त्या क्षणाक मातसो भावनावश जालो. कारण आमी विचारूच करूं शकना की एखादो माजी मुख्यमंत्री एखादो प्रदेश अध्यक्ष म्हणजे म्हाका येता तो हें इन्सिडंट म्हजेरूय आयल्लो 2012 म्हाका तिकेट डिनाय केल्ली 2012. तेव्हा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे प्रदेश अध्यक्ष आशिल्ले. दुख्ख जालें पण आमी पार्टी सोडून वचूं ना. वायट दिसतालें की इट वॉज पण मागीर आमी त्या वेळाचेर तातूंतल्यान भायर सरूं जाय न्ही. म्हणून आज हांवें जर समजा तो विचार तेन्ना म्हाका तिकेट ना हांव गेल्लो जाल्यार आज हांव प्रदेश अध्यक्ष खंय जावपाचो. मोस्ट हर्टिंग खंयचें लक्ष्मीकांत पार्सेकर काय उत्पल पर्रीकर? इट वॉज मोस्ट हर्टिंग इज लक्ष्मीकांत पार्सेकर नॉट उत्पल पर्रीकर. उत्पल पर्रीकर कशें आसा की मनोहर भाई हे आमचे पार्टीचे नेते आशिल्ले. पार्टीच्या हातूंतल्यान येले. उत्पल हो तांचो चलो आशिल्लो पण लक्ष्मीकांत पार्सेकरान पार्टी सुरवाती पासून भारतीय जनता पार्टीची वेगवेगळे पोजिशन पार्टीची उदरगत करपाक व्हड करपाक तांचो वांटो डेफिनेटली आसा. काँग्रेस म्हणली की म्हजी तकली अजुनूय येता कारण तांच्यांनी म्हजेर इतलो म्हाका त्रासदायक दिल्लो तो विशय. प्रत्येक दीस म्हजेर संपादकीय लेख छापून येतालो जणू कितें हांव खुबूच हें आनी ताचो इफेक्ट म्हाका 2007च्या निवडणुकी भितर 160 मतांनी हांव हारलो. कारण म्हाका बऱ्याच जाणें म्हणलें की तुवें फॉर्जरी केल्या तूं मतां मागपाक आमचे कडेन आयला काय म्हणून. अशा पद्दतीची हिणवणी हांवें सोंसल्या. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून डेफिनेटली म्हजी जबाबदारी की हांवें प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तांकां पार्टी भितर घेवं जाय आनी त्यामुळे तांकां आमी पार्टीन घेतिल्ले आसा. घेतले पचले डेफिनेटली पचोवं जाय. पचले किंवा पचोवं ना कशें आसता की एखाद्या पोजिशनाचेर तूं बसता त्या पोजिशनाच्या हातून तुवें काम करूं जाय. एखाद्यो सगळेच विशय तुका जाय तश्यो मना सारके जायना आनी त्यामुळे ना सुद्दां आसत जाल्यार यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट की जे निर्णय आसा तो योग्य निर्णय आसा इज अ पार्टीचो निर्णय आसा आनी त्यामुळे त्या निर्णयाक तुवें संमती दिवं जाय आनी यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट.